नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोयचे मायनिंग परिस्थितीची प्रधानमंत्र्यान घेतल्या दखल। पीएमओतल्यान वासपूस कोर्टाच्या निकालाच्या परिणामाचो मागलो रिपोर्ट येवन मेळपाची सुचोवणी, सांगता मुख्यमंत्री। जीएमसीत उबो जाता 450 कोटींचो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक। मुख्यमंत्री आणि हेल्थ मिनिस्टरान घाली बुन्याद। जीएमसी टॉप मोस्ट दर्जाचो मेडिकल हब करपाचो प्लान। गोयचा कोस्टल झोन व्यवस्थापन आराखडो जाय मेरेन साउथ वेस्ट पोर्ट आडकले। पर्यावरण मंत्रालयाची ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार आशिल्ले याचिकेचेर निकाल लाग मेरेन पर्यावरण दाखलो ना। माकड टाप शिगेला उपरांत 70 इकोलाय चरावण्या मेळे। इकोलाय बॅक्टेरियाचे 30 पॉझिटिव्ह पेशंट। गांवच्यो बायो बोरवेलींनी कॉलिफॉर्म बॅक्टेरियान इकोलायची लागण। आयआयटीएन सादो सुदो मुख्यमंत्री पर्रीकार श्रीमंत मुख्यमंत्र्याचे लिस्टात 13वो। 18 मुख्यमंत्री पर्रीकारा फाटल्यान चंद्रबाबू नायडू श्रीमंती टॉपर। पर्रीकाराची मालमत्ता 6 कोटी। एडीआरचो रिपोर्ट। गोयचे टॅक्सीनी आता इंटिग्रेटेड डिजिटल मीटर स्टँडर काढून मार्च मेरेन चाली। गोवन वार्ता आणि द गोवनाचो अतिथी संपादक येरादारी संचालक निखिल देसाई उलयलो। आणि येता त्या 2 होम गेमींनी थारतलो एफसी गोवाचो आयएसएल फुडार। घरच्या मैदानाचेर लोबेराचे टीमीची 7वी परीक्षा। गोयचे मायनिंग परिस्थितीची प्रधानमंत्री मोदीन दखल घेतल्या। लिजा रद्द करपाच्या कोर्टाच्या निर्णया उपरांत पीएमओतल्यान वासपूस करूंक फोन आयिल्लो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता। निकालाच्या परिणामाचो रिपोर्ट करून गरज पडल्यार येवन मेळचो म्हूण खंय मोदीन रकाद दवरला। दुसरे वाटेन सगळे जाळवणदार राजकीय पक्ष आमदारांक मेळून मायनिंगाचेर उपाय काडटलो म्हूण पर्रीकार सांगता। पणजे आरोग्य खात्याच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचो बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत उलयतना मुख्यमंत्री पर्रीकारान ही गजाल सांगली। गोयच्या मिनेरांची मायनिंगाची लिजा रद्द करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत दुसरे दिसा प्रधानमंत्री मोदीन खंय आपल्या पीएमओक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक फोन करून वासपूस करपाक लायिल्ली। इनफॅक्ट मायनीचे जजमेंट येतकच दुसऱ्या दिसा म्हाका ऑफिसांच्यान ही वॉज नॉट इन इंडिया। आय गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस सेईंग दॅट कितें जाला, कितें प्रॉब्लेम, वॉट इज द इम्पॅक्ट, इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट कितें, मातसो रिपोर्ट तयार कर, इमिजिएटली धाडून दियार मेळ, जाय जाल्यार येवन मेळ। दीस वॉज द मेसेज फ्रॉम हिज ऑफिस। He remembers Goa maybe as a lucky mascot or maybe for other reasons, but always has been supporting Goa. We should take advantage of that. तो फायदो घेवंक जाय। मायनिंगचे परिस्थितीचेर उपाय काडपाक मुख्यमंत्र्यान सगळे जाळवणदार राजकीय पक्ष आणि आमदारांक मेळून उपाय काडपाचे थारायला। एक म्हणजे 15 मार्च पर्यंत 15 मार्च माल काढून इट कॅन बी पुल्ड अप। वी विल सी दॅट इट इज पुल्ड अप टू 31st May बाय ई ऑक्शन। सो बेसिकली ह्या सिजनाचो विषय जालो नाही। लेट अस प्लॅन प्रॉपर्ली, नॉट इन मायनिंग उलयतलो आनी फायनल पॉलिसी आली की तुका सांगता। मायनिंग कॉर्पोरेशन करून होणार हांव तुमकां आतां पयल्याच धपक्याक सांगलें की आय विल कन्सल्ट ऑल स्टेक होल्डर अँड देन टेल यू द फायनल पॉलिसी। दीस आय हॅव बीन मेंटेनिंग फ्रॉम डे 1. I have my own opinion which I will express to them. That is not decision. Decision will come after consultation with everyone. But I do hold opinion. तो निर्णय नहीं, मतलब opinion is not a decision. Decision will be done after taking everyone, all parties into confidence, all MLAs into confidence. मायनिंगाचेर पोट भरपी लोकांक फाटले फावट दिल्लो तसो आदार मेळटलो काय म्हूण विचारल्यार त्यो सगळ्यो गजाली खंय बजेटात स्पश्ट जातल्यो म्हूण पर्रीकार सांगता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।
गोंयांत सुमार 450 कोटींचो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक उबो जाता. मंगळारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान हेल्थ मिनिस्टर विश्वजिताचे हजेरेंत बुन्यादी फातर बसयलो. जीएमसी टॉप मोस्ट दर्जाचो मेडिकल हब जातले. कॅन्सर स्पेशालिटी ब्लॉकाक केंद्रान खंय आनीक 44 कोटी दिल्यात म्हूण पर्रीकार सांगता. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात नोकऱ्यांबरोबर मेडिकल स्पेशालिस्टांकूय वाव आसतलो. जीएमसी एक मोठ्या दर्जाचे मेडिकल हब जावपाचे दिशेन वता. मुख्यमंत्री पर्रीकारान सोमारा सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचो बुन्यादी फातर बसयलो. हातून भितर न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, युरोलॉजी आसा, नेफ्रोलॉजी सगळे हातून नांवां बरयल्या. कार्डियोलॉजी सर्जिकल गॅस्ट्रो एंट्रोलॉजी तरेतरेच्यो सुपर स्पेशालिटी जितल्या गजाली खातीर आमकां जगभर हेवटेन तेवटेन गांवभर भोंवचें पडटा ते सगळें. आनी त्या शिवाय आनीक आमकां गजाल सँक्शन जाल्या म्हणजे कॅन्सर ब्लॉकूय बांदपाक पयशे 44 कोटी कितें तरी तेय सँक्शन जाले. सो वर्च्युअली गोवा मेडिकल कॉलेज विल बिकम अ मेडिकल हब ऑफ द topmost quality. It will ultimately cost somewhere anywhere up to 500 crores. We'll get maximum from central government, but Goa government also will pitch in. Timer पूर्ण करूया. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात खंयच्याय खाजगी हॉस्पिटला परस खंय बऱ्यो सुविधा आसतल्यो. We are forming a small core group along with the Chief Minister. Will manage and monitor it under his guidance, take his advice at every step, and we shall ensure that the people of Goa get the best services, best facilities. And it's not something just a simple project or a simple inauguration or a simple foundation that is being put today. This is a super specialty block which is approximately about area wise around 53,000 square meters. This is not only a new super specialty block that is being provided for the people of the state of Goa. There are a lot of doctors who initially didn't look at Goa Medical College but are looking at Goa Medical College to come back and join us. There are students all over the place doing extremely well who want to come and pitch in and see that they are able to contribute to the development and to the treatment being given to the people and the state of Goa and contribute their qualification and what they have learned and put it back in terms of their contribution to the state of Goa. This hospital is not only going to create jobs, this hospital is also going to create openings for new specialists. This hospital is something that is going to change the narrative of healthcare in the state of Goa. सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान जीएमसीतल्या नोकऱ्यांचो इश्यू काढलो. जीएमसी ताच्या मतदारसंघात मात नोकऱ्यो खंय सगळ्यो सत्तरीत. कित्याक हांव सदांच म्हणटालों चीफ मिनिस्टरा कडेन आतांय हांव उलयलोलो आसा. फुडलें जे पोस्ट कितें येता कसलेय पोस्ट जावं पूण आमचे भुरगे ते पोस्टान फिट जाता जाल्यार तुवें आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघाच्या भुरग्यांक केन्नाच फाटी दवरिनाका. कित्याक हे जीएमसी कॉम्प्लेक्सान आमच्या मतदारसंघांतले 5% पासून ना. सगळे दिसता म्हाका वालपयचे. बारीक बारीक गजालींक तुमचो सरपंच आसा हांगा दोनूय MLA आहात तुमचोय समर्थन लागतले. भितर मागीर 4 नर्शी तुज्यो असलेले घालुया. प्रॉब्लेम ना म्हाका. सगळ्योच 70च्यो आसूंक जाय अशें ना. तें जातालें पळय तें तुमचे कडेन आसतालो तो. आमचे कडेन येतकूच तो सगळ्या गोंयचो जाल्लो. विचार ताका. नाव ही इज डेव्हलपिंग. ऑफकोर्स शेवटी काय खरें आपलेच कडेन ओडटा थोडेशें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. JSWचे MPT बर्थ एक्सपान्शन आडकलें. गोंयचो दर्यादेग झोन वेवस्थापन आराखडो जाय मेरेन कंपनीक पर्यावरण दाखलो मेळपाची शाश्वती ना. गोंयचो प्लान फायनल जाय मेरेन कसलोच पर्यावरण दाखलो दिवपाचो ना म्हूण दिल्लीच्या NGTन 22 नोव्हेंबर 2017 ऑर्डर दिल्ली. ताचेर ट्रिब्युनला मुखार पर्यावरण मंत्रालयान समीक्षा याचिका घाल्या. तिचो निकाल लाग मेरेन ह्या प्रकल्पाक EC मेळची ना. मंत्रालयान गोंयच्या हायकोर्टाक मंगळारा स्पष्ट सांगलें. MPTचे बंदरार बर्थ नंबर 5A आणि 6A ची कॅपॅसिटी वाडोवपा विशीं जिंदालाचे साउथ वेस्ट पोर्टान हायकोर्टांत घाल्ले याचिकेर मंगळारा सुनावणी जाली.
गोयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल जाय मेरेन कसलोच पर्यावरण दाखलो दिवपाचो ना म्हूण दिल्लीच्या एनजीटीन 22 नोव्हेंबर 2017 ऑर्डर दिल्या. ह्या ऑर्डरीचेर राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार समीक्षा याचिका घाल्या म्हूण पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाच्या आदोगादान हे वेळार सांगले. हे याचिकेर 15 फेब्रुवारीक सुनावणी जातली. हरीत लवाद हे याचिकेचेर निकाल दिनात तो मेरेन साऊथ वेस्ट पोर्टाच्या प्रस्तावाचेर फुडली प्रक्रिया जावंक शकना म्हूण मंत्रालयान हायकोर्टाक सांगला. पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान तांचे म्हणणे 2 सप्तकां भितर लेखी दिवचे म्हूण हायकोर्टान आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत मंत्रालयाक सांगले. मंत्रालयान तांची बाजू लेखी स्वरुपात मांडल्या उपरांतूच गोवा फाउंडेशनाचे याचिकेचेर निर्णय घेतले. साऊथ वेस्ट पोर्ट कोर्टा मुखार दाखल लिपय करता. तांच्या याचिकेत आपल्याक प्रतिवादी करचे म्हूण गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात गेला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.